सुमार म्हज्या ल्हान प्रायार तावन सुमार एक 50 वर्सां हांव सोरोप येलो. ताच्या उपरांत म्हाका त्या वेळार गुर्तू नासलें सोरोप म्हळ्यार कितें गे म्हणून. आतां मागीर जाल्यार म्हाका त्या टायमार हे मिटींग आसा या रिहॅब सेंटर आसा ते कोणें सांगूं नासलें म्हाका. आतां रिसंटली गुर्ता 3 वर्सां पयलें म्हाका तें कळिल्ल्यान जाल्यार म्हाका सोरो सोडिचें म्हणून मना आहलें. हांव सदां ते मिसार मागतलो देवा कडेन म्हाका एक ही सोय सोडच्याक म्हाका हें करपा दी. तें कितें गे देव आयकलो आनी खंयच्या रितीन देव सकयल देवना पळय तो कोणाय मुखार थ्रू करता. तशें एक दीस घरा हांव टायट जावन पडलो. म्हाका इल्लो मार जालो रगात देवल्या. तें जाल्यार म्हज्या बायलेन म्हाका ताच्या भावा बापून उखलून व्हरून वचून हॉस्पिटलाक गेलें. थंय तो सिदा रिहॅब सेंटराक गेलें. थंय म्हाका कंप्लीट सोऱ्या वरवीं कितें जाता म्हणलें म्हाका एक कंप्लीट नॉलेज तातूंत मेळ्ळी, शिकवण मेळ्ळी, रियलायजेशन. आनी जाणांक पळयतना थंय थोड्यांक थंय एडमीट करतना त्या जाणांक पळयतना तांकां कशें उखलून हाडटात आनी कशें हें करतात तांची बोवाबू न्ही तें पळयतना अरे हांवें कांय तशेंच केलां कोण ना म्हाका गुर्तू ना. सोरोप येयल्ल्यान कोणाक कितें जाता म्हणून कळना पळय. तशें तें म्हाका 10 दिसां भितर म्हाका वचून एक हप्त्या भितर तें रियलायजेशन जालें. सो वाय शूड आय हॅव टू ड्रिंक. आनी उदक पियेल्या उपरांत ह्या स्थितीर आमी कशें एक सेकेंड ताच्या उपरांत मस्त तांची शिकवण आसा थंय शिकयतात. हांव 3 म्हयने आहलो 3 months इन रिहॅब सेंटर. घराचें खंय येना खंयचें येना. त्या वेळार थंय एवरी डे मॉर्निंग 5:30 टू इवनिंग 9:30 म्हणसर मदें मदें क्लास आसा. तो क्लासी पुरो अटेंड जातालो. थंय म्हाका शिकोवंक मेळ्ळें गे सोरोप येयल्ल्यान पुरो कितें जाता गे म्हणून. तशें मागीर हें केलें. म्हाका आतां क्रेविंग तें हें पुरो कांय ना. सोरो मुखार कोणें दवरलें जाल्यार आय डोंट फील लायक ड्रिंकींग इवन स्मोक दॅट दीस थिंग एंड ऑल. सो टोटली स्टॉप नाव. April 29th I celebrated my 3rd year birthday. Oh, very good. So it is पूण खंयच्या रितीन तुमकां भलायकेन बदलाव जालो? भलायक उपरांत सोरो सोडल्या उपरांत हांव मस्त म्हाका बरें जालें. हांव लुक्स लायक ए यंगर टायप लायक मोटाय आसली मोटाय आसली की मोटाय ना म्हणजे हेल्थ वॉज लायक दीस ओनली. जाल्यार आय एम फिलींग लायक सोरो सोडल्या उपरांत आय फील लायक आतां म्हाका 70 जालें जाल्यार आय एम 50 यंग सॉर्ट ऑफ थिंग आय फील लायक टू दॅट. सो मायंड बिकम फ्रेश. अशें तातूंत मस्त एफेक्ट आसा सोरोप येयल्यार लाँग टर्म एफेक्ट मस्त आसा. तातूंत लाँग टर्म एफेक्टांत आतां म्हाका एक्चुली आतां उडास उरचो इल्लो उणें जाला. उडास ना. आतां तुमी आज सांग कोणाय पळयल्ले आतां तुमकां आज पळयलें आतां आनी फावटी येवन तुमच्या हातूंत पळयतना म्हाका खंय पळयलें बरी दिसता खंय मेळिल्लें कितें तें दॅट वॉज द एफेक्ट वॉज दॅट. सो थँक गॉड तितलें म्हाका देवान हेल्प करना. एपटी म्हाका बक्षिल्या उपरांत परत्यान एपटी आनी परत्यान तातूंत कोंडांत वचून लोळचें जाल्यार मागीर ताका बक्षण येना. हां सो तुमी कितें संदेश दितात चडवता तो सोऱ्यांत कश्ट आसा तांकां कितें संदेश? सोऱ्यांत कश्ट नासल्ल्यांक हांव त्या विशयांत उलयना. हांवें उलोवचें जाल्यार सोरो सोडल्या उपरांत म्हाका कितें बरेंपण जालां दॅट इज मेन फोकस आय एम गिवींग. नॉट हांव पडलो हातूंत कणयेन पडलो तें पडलो दॅट इज इट इज कश्ट नासा जाल्यार ताका जाल्यार आमी सांगचें तूं खंयच्या कारणा खातीर तुवें पिवचें काल्याक जाय. जाल्यार सोरो पियेल्ल्यान अर्ली एफेक्ट आसा. सोरो तुका आतां एन्जॉय दिता. फाल्यां सकाळीं तुमची एक किडनी वसात लिवर पाड जायत आनीक लंग्साक एफेक्ट जायत. त्या कडेन ताच्या उपरांत तूं कालें करताय. त्या जाल्यार तुका वळवळोवचें कोणें आमी वळखोवचें की तूं वळवळटाय. घरा आशिल्ल्यांक तुजें सगळें तुजें घरा संतोश घरा कितें संतोश आशिल्लें तें वगडायताय सगळीं तुका तें जाता. ताच्या बदलाक तुवें कितें सोडून थोड्यांत कितें आसा. आतां हांव सोरोप पिवन 50 वर्सां हांव सोरोप पिवन सुमार एक पयशे दवरलो जाल्यार 1 करोड जाता. कळना जाणांक कितें म्हळ्यार दिसाक एक 200-300 या 500 रुपयांचो सोरो म्हळ्यार म्हयन्याक कितले जाले 15,000 जालो. 15,000 इंटू 12 सुमार 2 lakhs. तुमकां 50 वर्सांक कितले जाले 1 करोड जालो. सिंपल कॅल्क्युलेशन.
थोड्या फाटी चडय जाता आमी पार्टेक बसले जाल्यार एक बोतल पावना 500 बोतली येतात 4 बोतली येतात कितले जाता तितल्या सोऱ्याचे बोतली पयसो कितलो जालो आनी आमी पिवन चालले पयले व्हेरी एक्सपेन्सीव विस्कीज पयशे आसात म्हण टन बळसान पे ते मोन आसा तशें पुरो कॅल्कुलेट केल्लें जाल्यार तेंच म्हणचे 1 करोडा काडले आतां तुमचो कितलो पियेताय सांग म्हाका दिसा कितल्याचे सोरो पियेताय ओके इतलो पियेता तर कॅल्कुलेट करून दाखोवंक कितलो जालो म्हयन्याक कितलो जालो कितल्या वर्सान नोंद पियेताय जाल्यार इतलो पयसो तुका दर येता त्यात तुका आतां एक म्हयन्याक तूं 10,000चो सोरो पियेताय 5,000चो तूं सोरो पियेताय घरान तूं येयले मास का फॅमिली सांगाता बसू एक हप्त्याक एकटी मास रांद एक फेस्तां रजा कर फॅमिली सांगाता बसू तांकां खुशी कर भुरग्यांक सांगाता बस कितलें बरें जाता म्हणून दॅट सॉर्ट ऑफ मेसेज आय एम Very good. nice. Yes. Thank you. Welcome.